असा की लोकांनी आपल्या हक्काक लागून अशी झगडोंक भायर सरकूच जाय। खरें म्हणून जाल्यार ह्या लोकांचो 36 वर्सांचो हो बिझनेस आज आनी कालचो न्ही। आनी हो बिझनेस पळया, विनय तेंडुलकर जेन्ना हांगासर आमदार आशिल्लो तेन्नाच हो तेंच्यांनी बिझनेस घातलो आनी गांवचे लोक खुशाल आसले की जॉबा बिबा फाटल्यान आसून हो जो बिझनेस आसा आनी हो बिझनेस कसो आहा फक्त हॉलिडेच्या दिसांनी म्हणजे दिवाळीची हॉलिडे, चवथीची हॉलिडे जावं, मागीर आपले क्रिसमसाची हॉलिडे अशा वेळार हेंचो धंदो आसता आनी बाकीच्या वेळार थोडो असो म्हणजे पोटापुरते चलता ना अशें म्हणून न्ही। असो हो हेंचो धंदो 36 वर्सां पासून विनय तेंडुलकरान हो घालून दितलो आनी केल्लो। लोक बरे खूश जातले। सडनली केवळ तरी आमी दुसरो कावंटर घातल्या कारणान हो मातसो प्रॉब्लेम जालो आनी हेका लागून लोक सगळे चाळावले ते। लोक चाळोवपाचो प्रश्न आसा की 8 कोटीचो घोटाळा जालो अशें तेंचें म्हणणें आसा। 8 कोटीचो जेन्ना घोटाळा आसा फक्त 3 म्हयन्याचे खंय सरकाराक पयशे भरल्या, तेज्या उपरांत खंय तेंच्यांनी पयशे भरना। म्हणजे हे पयशे घोटाळ्याचे पयशे गेले खंय हो हेंचो प्रश्न आनी हेकाच लागून तेंच्यांनी दुसरो कावंटर म्हणून घालून त्या म्हणजे 2 हेच्या मध्ये आता तुमकां खबर आसा एअरपोर्टार तशें गेल्ले आसा, म्हणजे जावं दाबोली जावं मोपा जावं सगळ्या कडेन हेंची हीच नाटकां चलता। सरकारान आपल्याच लोकांक आपुणूच फोडान घालप अशें दिसता। आतां लोकांचो प्रश्न असो आसा की 8 कोटी गेले खंय, कोणें हिशोब ताका सारको दिवंक ना आनी नाका दिवंक ना। फक्त 3 म्हयन्याचे खंय पयशे भरले आनी बाकीचे खंय कांय ना। म्हणून मातशें तेच्या भितरूय आज जर डेप्युटी कलेक्टर आनी विनय तेंडुलकर जर येवंक नाशिल्लो, मध्यस्थी जर तेणें करूं नाशिल्ले, खबर ना कितें जातलें आसलें। रस्त्यार बिस्त्यार न्हिदपाक तयार जाल्ले अशें करून आनी आतां प्रॉब्लेम असो हेजेर आसा पण सांगपाक जायना केन्ना कितें जायत म्हणून। सरकारान हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार दखल घेवपाक जाय, कित्याक हे लोक तुमचे कडेन व्हडलें कितें मागना। त्यांच्या देवाचो दूधसागर बाबाचो आमच्या राखणदार गांव ह्या गांवचो त्याच्या हेतूनसून हे लोक आपले कितें तरी पोट भरता आनी हे पोट भरतना मध्यस्थी नाका जाल्ली कोण तरी भानगडी करून आपलो फायदो पळोवन आपल्याक हे करता। दूधसागर बाबा ताका केन्ना सोडिना। दूधसागराक नाल सुद्दां बेश्टो वास्कोसून सुद्दां नाल दवरून मागले जाल्यार तो पावता। म्हणजे आमचे गोंयचे जे राखणदार ठरावीक जाता, दूधसागर आसा, बोडगेश्वर आसा, मागीर सातवाळे आसा, कापऱ्यो आहा, हे सगळे आमच्या गांवांत एक 13-14 जाण आमचे राखणदार पळय आहा, हेंचेर अवलंबून आमी आसता। आनी लोकांनी अशें नाका जाल्ले गांवांत आमच्या येवन केले की मागीर तो देवूय चाळावता अशें जाता। मिटींग कॉल आउट केल्या खंय सांजचे मिटिंगेन कितें ठरतलें तें पळयता। मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता लोकां वांगडा रावंक जाय, जे लोकांक जाय ते करूंक जाय, ना जाल्यार कितें जाता मागीर ते चाळावता आनी बरें सरकाराक कितें हें आसा, कित्याक अशें 2-2 कावंटर सगळ्या कडेन करपाक जाय, हे सगळे भानगडी करपाचे ना। हांव मागणी करता चीफ मिनिस्टरा कडेन, बाबा सगळ्याच गांवांनी ही मस्तीपणां करनाका आनी विनय तेंडुलकरान इतलीं वर्सां तांकां सांबाळून दवरला आनी तो तुमचोच मनीस आहा, तो काय दुसरो मनीस न्ही। पण त्याच्या उतराक मान घेवन सगळे म्हणून 36 वर्सांचो यांचो बिझनेस कितें मागता तुमचे कडेन काय मागना, तेच एक मागता बिझनेस। हांगासर दुस्पट घालची फूल पाठिंबा म्हणून तर हांव सकाळी फुडें येयली न्ही। पेपरार आज हांवें नवप्रभाचेर वाचले की ते आज उपोशणाक बसता, म्हणून हांव तांकां म्हणलें शेनवारूय आसा, तांकां जाप दिवन येतले म्हणून हांव आज हांगा येयलें। येता म्हटल्यार सगळे बरें दिसले, सगळे थंड जाला, म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो। गोंयान खंय कितेंय जावं लोकां वांगडा रावपाचें हें आमचें काम, कित्याक आमी लोकांक लागून आसा आनी लोकांक लागूनच वावरता आनी गोंय हें आमचें गोंय आहा, हें सांबाळूंक आज आमकां जाय। सकाळीं तुका सांगता एक फोन बिचोलीसून एकटो फोन येयला म्हाका, तो सांगता भाड्यान घेतात खंय आमचे दुकानां बी हे यूपी बिहारचे लोक आनी आमकां दादागिरी करता म्हणटा, ए तुम्हाला लोक कितना है बुलाव म्हणटा खंय। अरे हे कितें आहा, म्हणजे गोंयकार आमी सुशेगाद आमचो वाळ पळयला हेंच्यांनी की आमी थंड रावता, आमकां बेश्टी मस्ती करपाक ना। पण आज लोकांक गरज आसा की लोकांनी आपल्या हक्काक लागून अशी झगडोंक भायर सरकूच जाय, कित्याक आमकां दाग दाखयता, हेतून पाड पडटा आनी आमच्यो कंप्लेनी करतात। हे सगळे जावचें न्ही। गोंय आमचें सुंदर आसा, सुशेगाद आहा, तशेंच दवरा। त्या अशा भायल्यांक दुकानां पयलीं भाड्यांक बिड्यांक पळय दितात हे दिवपाचें बंद करा, दुसऱ्या लोकांक दिवपाचें, भायल्या लोकांक दिवपाचें बंद करा, तेन्नाच आमचें गोंय न्हू बरें उरतलें। आनी आमचे राखणदार पळय आसा, म्हणजे आमचो हांगासर दूधसागर आहा, तो आमकां राखपाक आसा, राखतलो आनी पळयतलो, पण आमी ते पिशापणां करपाक जायना। आमी देवा वांगडा रावंक जाय आनी देवाक येवं सगळ्याक कितें आसा। हांवें आतां थोडी चवकशी केली, जायते जाणांचे
जे गाडयो आसा तांकां लागून आमी तेंचे कडेन चवकशी केली जाल्यार हय आमदार पळय आसा आतां येयल्लो आसा गांवकर तो हे सगळे पाडाकपणां करता म्हणून कित्याक ताका आतां फुडें लोक हाडले ना हाडले जाल्यार हो बिझनस आसा पळय हो कंटिन्यू उरोंक जाय म्हणून एका दिसा ताका 3-3 लाखाचो फायदो आसा म्हणजे तो आपल्या फायद्याक लागून लोकांचे सगळे पाड घालपाची चिंता म्हणजे फुडें तेजी आपली पोळी म्हणजे तेजी फॅमिली बरी उरची बाकीच्यांचे कितें हांगा आनी धंदो आसा तरी कितें एक दुधसागरा कडेन थंय व्हरपाक लागून ते उदकाक लागून मातशे लोक थंय वयता आनी हो केन्ना आसा बिझनेस एक 6 म्हयने म्हणजे हॉलिडेच्या दिसांनी लोक येता हरशीं तर चड येना पूण हो आपल्या फायद्याक लागून ते तुमकां सांगता कितें 8 कोटी सुद्दां तेणें गोव्हर्मेंटाक जे भरूंक जाय ते तेणें भरूंक ना हेतूनच कळटा हो व्हडलो घोटाळ्याचो आमदार म्हणून आता ते तेंडुलकरान येवन सगळे प्रकरण थंड घातला म्हणून बरें आसा एका खरें म्हणून जाल्यार सीएमान आतां सांजचो तो येतलो पळय तेन्ना वटणीर घेवंक जाय तूं तुजे बिझनेस आमदार जावन येवप आनी आपल्याक बिझनेस करप काय लोकांच्या फुडारकाराक लागून लोकांक लागून वावरप म्हाका कांय कळना असले फालतू आमदार जातात आनी आपल्या पोटाचें पळयतात दुसऱ्याचें कांय पळयना तो आतां आपलो बिझनेस वाडोवपाक लागून फुडें आपूण कितें करतलो आपल्याक बेकार आसता जाल्यार आपूण उरतलो लोकांनी जर आपल्याक दवरलो लोक दवरचो ना तो पळय दुधसागर बाबा आहा आमचो जाग्याकार तोच करता असल्यांच्या घट्टान तुका खबर ना हेज्या पयलीं एक होमगार्डाची तेणें ट्रान्सफर केली होमगार्डाची आनी कोण ट्रान्सफर करता ह्या आमदारानूच केली म्हणून आपुणूच लोकांक थंय वदयता तो आतां आमकां कळ्ळें तो वदून सांगता तेजी ट्रान्सफर सुद्दां आपणेन केली म्हणून हो दुधसागर पळय आसा तो मरे वदून घेता तो हे लोकां मदीं आज तेणें फुटीरपणा पळय केल्या हे सुद्दां ताकाच भोगतले कित्याक देवाक मरे आमी वास्कोन रावन सुद्दां जर एक अगरबत्ती पेटयली आनी एक नाल्ल दवरला आनी तेजे कडेन मागून घेतले न्हय तो पावता इतलो खर तो आनी तेजे कडेन फकाणां तूं करनाका हांव आमदाराक सांगोंक सोदता तुजी मरे फकाणां पळय आहा तुज्या पोटा पडटा चिंतता पळय तो तुका तशें करूंकूच दिवचो ना म्हणून आज हो मातसो बारीकसो उजो पेटला फुडें कितें जाय सांगूंक जायना तूं मातशें तुजें पळय आसा आंदण धापून दवर लोकां मदीं पड्याकपणां घालनाका आनी सीएमान हें पळोवपाचें एक आमदाराचो तेंको मेळटा म्हणून लोकांचे पाड घालूं नाका मागीर दुधसागराक सांगणें करचें पडटलें आमकां उगडास दवर